सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ग्रॅनविल नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव दा कोस्ता हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया ट्रिजा मोहन आपलो जल्माचो दीस मनयता, तिचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवया. सान फ्रांसीस शावेराक ओकमान केल्लो ताका कालच्या दिसाक डिटेन केला हिमाचल हांगासर, देवाक आर्गां दिवया. त्याच बरोबर मागुया शांती आमच्या गोंयांत सांबाळून उरोंक, उत्सांबोडाय जायना जावंक, आनी जे कोण जबाबदार आसा ताचे फाटल्यान तांकां सगल्यांक देवान नितीक सांपडावंक आमी देवा लागीं मागुया. आनी कितें भाशेन शांती आसूं म्हूण मागता आसतना वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो गोंयांत घडटात, पर्यावरणाचेर आड, लोकांचेर आड, त्यो सगल्यो जाग्यार पडूंक आमच्या सरकारान फावो तितले उपाय घेवंक आनी जे कोण जबाबदार आसा तांकां देवान नितीक सांपडावंक देवा लागीं खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमे क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आयसिकोस मात परब कोत्ता बाग्योत मार्कुस शुभ वर्तमान बरयनार बाग्योन पेद्रून ताका बातमी दिलो. आफ्रिकाकसून येताले ते जेरुजल्यांत ताची आवय मारिया आनी ताजो काजन बार्नाबास, तर ताका बातिजाद दिलो आनी आदारी जाले. बो करून बाग्योन पावलूचो हे मिशनार भोंवणी आदारी जालो. तर हे बाग्योन ताची आमी आयज परब कोत्ता आनी ताचे उद्देशी आमी जाणा सरकार वेच्या आदीं जेजून परगोट केलें सगळे संवसाराक वसात आनी म्हजी पयली खबर परगोटा. सतमानीत ते साल्वार जातले, सतमान ना ते साल्वार जावचे ना. तर आमकांय उतरां मनां धरुया आनी आमी परगोटुया जें जेजून सिसांक परगोटूंक लायलें. आनी हे मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर वेळार आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, बरें सोडून जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. देवा सोद बाग्यो सदांच गोवा अमरीक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणींनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. महिमान देवाक सर्गी शांती बरे मनाच्या मनशांक संवसारी. स्वरा देवा सर्गींचे राया सोर पदवीदार देवापाक आमी तुका वाकाणटाव, आमी ती स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुज्या वैभवाक वसत आमी तुका दिन वाचता. सोम्या एकल्याच्या दोनी पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची मागणी आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोव व्हडतो. आमेन.
Pratnuya. सर्वेस्पर देवा बाग्योत मार्कू शुवर्तमानकाराक तुवें बरी खबर परगोडची कृपा दिली. ताचे शिकवणेचो फायदो काडून जेजू क्रिस्ताचो विस्वासपणी पाटलाव करूंक आमकां फोव करूंक मागता. तूं देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणां. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, काल्तिकायेन एकामेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गोरविश्टांक जोडटा आनी कालत्यांक आपलें बळेपण दाखयता. देखून देवाच्या बोलिश्ट हाता कालतीं जायात आनी तो तुमकां फावो ते वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. अल्प बोजोनी जायात आनी जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत गाय म्हूण पडोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. भावार्थान तीर रावून ताचेर आड बोल करात आनी संवसारान शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणींक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगत कोश दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सोवें सासणांच्या वैभवाक आपयल्यात, तोच सगळे कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां तीर आनी गोट करून सांबाळटलो. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिल्वान विस्वासी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन हीं थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटां. तुमकां धीर दिवंक आनी हेच कोरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें गोट धरून रावात. तुमचे भाशेन वेंचून काडलोलीं बाबिलोनांत आसात ती पवित्र सोबा तुमकां नोमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत. प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्त सोवें आसलोलें तुमकां सोमेस्तांक शांती. आमेन. सोरेस्पराचें उतोरें. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटेल्या. सगलीं बारबर म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटेल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें थंय अकोंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. मळब तुज्या उचोऱ्यांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सोबा तुजें विस्वासीपण वाकाणटा. कुपां वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत. देवाच्या पुतां मदें ताचे सारके कोण. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटेल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजां बागी. तुजे मुखामोणाच्या उजवाडान तीं चलतलीं सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुजे प्रमाणीकपणान आसतलें तांचें सूख. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटेल्या. उद्गार.
आमी परगोटाव तो कुसार किलायलोलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्मे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणे, आखे संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सतमानीत आनी पवित्रान घेयी तो सडवण जोडटलो, पूण जो सतमान ना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सतमान ताल्या बराबर एक कुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, 8 भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं, जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तें तांकां वायट जावचें ना. पिड्यावंतांचेर हात धरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सुम्यार जेजून तांचे कोडे उलोवन संपयतूच वयर सर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सुमी तांचे सांगाता वावुरतालो आनी बराबर जातल्या विजमितां उदेशी तांकां तांचें उतर तिरायतालो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडिंदो आयज आमी बागेंत मार्कुसाची परब करता. शुभ वर्तमान बरयणार. आफ्रिकांतून आयिल्ले ते आवय मारिया आनी ताचो काजन बार्नाबास आनी पवित्र स्नान घेतलें. बागेंत पेद्रून तांकां स्नान दिलें आनी स्नान दिवन तांकां आमच्या जोम्यान भितर काडलें. पूण ताचो वावर भोव करून भयणांत बांदो आदार दिवपाचो हे मिशनार भोंवड्यो पावलूक ध्यान विचून काडलो. शुभ वर्तमान परगटून भोव करून विदेशांक जुदेवनूय त्या लोकांक आनी हें करपाक ताका मिशनार भोंवड्यो करच्यो पडल्यो. आनी पयले मिशनार भोंवडेक पावलो आहलो, बार्नाबास आहलो आनीक मार्कुस आहलो. अमके सुवातेर पावतोच मार्कुस परतून आयलो. पावलूक बरें दिसूंक ना तें. परतून आयलो आपल्या घरा. 2 वर्सांनी दुसरी मिशनार भोंवडी जाली तेन्ना बार्नाबासाक जाय आहलो मार्कुस येयल्लो हे भोंवडेक. पूण पावलो म्हणटा नाका, हांव सिलासाक वतलों आनी ही भोंवडी कोत्ता. पूण 11 वर्सां उपरांत भयणांत बांदो जेन्ना पावलू ताची लोरागार आहलो संबंद जाता, दोगांयचो संबंद जाता आनी सगळे मिशनार भोंवडीक मार्कुस ताका आदार दिता. आनी भाशेन पावलूचें काम जाय तें फुडें वेता भयणांत बांद. सगळे संवसाराक वसात, म्हजें शुभ वर्तमान परगटात, हें काम फुडें वता. तर जेन्ना तो जेरुजल्याक आहलो तेन्ना जायते जाणांनी ताजे लागीं मागलें, शुभ वर्तमान बरय, शुभ वर्तमान. ताणें जेजूक कांय पळोवंक ना. पूण पेद्रू आदार करता ताका. कितें बरोवचें तें पेद्रू ताका आदार करता. आनी आदार करून भिडांत बांदूं हें शुभ वर्तमान, चवथें शुभ वर्तमान बरयता. शॉर्टस खंयच्या वर्साक वाचता तें आमी आयताराचें खंयच्या वर्साक वाचता.
A, B, C आसता खंयच्या वर्साक वाचता तें A वर्साक वाचता, B वर्साक वाचता, C वर्साक वाचता. A वर्साक आमी मातेवसाचें वाचता, आयताराचें, हें चलता तें A वर्स. B वर्साक मार्कुसाचें वाचता आनी C वर्साक लुकासाचें वाचता. जिवांचें किरीत सिजन, स्पेशल सिजन, आतां आख्खें पास्कांच्या सिजनान जिवांचें आमी वाचता. मार्कुसाचे दुसऱ्या वर्साक आमी वाचता, पूण शॉर्टस 34 संडे पावना तें, 34 संडे पावना, वाचपाक पावना. म्हणटूच कितें घातलां आमी ह्या दिसांनी वाचलां तें 120 जिवांचो घातला थंयसर. एक सुमार 3-4 आयतार तें चलता, कवर अप कोत्ता आयतार. जंय पावना हें शुभ वर्तमान मार्कुसाचें, थंयसर जिवांचें शुभ वर्तमान काल आमी काबार केलां. काबार केलां, मिसाचें उलयता तें थंयसर घातलां बिडांत बांद, आनी हाका सगळ्या आयताराक पावता. दुसऱ्या वर्साक आमी मार्कुसाचें शुभ वर्तमान वाचता आमी. आनी मार्कुस जेन्ना शुभ वर्तमान परगट्टालो ताका जिवेशी मारलो ताका, कित्याक जायतो लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी जे जुद्यो आहले ताका वायट दिसलें, अदीक बरें ताका जिवेशी मारल्या आनी जेच्या पासत ताणें आपणाचो जीव दिलो, साक्षी जाली. तर आयज आमी ताचें परब कोत्ता आसतना देवान विचून काडलो मार्कुसाक आपण साक्षी दिवपाक मारतीर पळोवन भोगचें पडलें. आमकांय जायत्यो आडकोड्यो संवसारांत भोगच्यो पडटल्यो, भोगच्यो पडटात आनी भोगच्यो पडटल्यो, आनी तोच जेजू आमकां आदार दितलो आपणाची साक्षी दिवपाक. दानातोयलच्या वेळार आमी गायन घेवया. C24, पेज नंबर 38. C24. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें मी सरळ देवाक मानता आसतना जा म्हूण मागुया. हें तुमच्या आत्म्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें मोहिमूत केल्ल्या भाग्योत मार्कूक मान दिवन आमी तुका हें दिनवासतेचें बलिदान भेटयता. आनी जे पयस सभेंत शुभ वर्तमानची परगटणी तांबोन आसतना चालू उरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्य आसूं. तुमची काळजां बारात. आमी ती सर्वेस्पराक आयकवाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. मूय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा
आनी सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर काड्याम आनी सोरतायम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पयसो बाप पवित्रायचे कोणाक जावन हे संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीत शिकोवन सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोरदुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गोड बांदून दवरले. देखून आतां आनी सदां काळ सोर देवतांच्या दरबारा संगाती भक्तीपणान आनी व्हडल्या ताड्यान आमी तें किर्तन गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संवसार पावला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ पणीचे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. देशभरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या पुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याचे कोणान ह्या सुदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. आमच्या सुम्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे राजवंताय तुझी खुशी सकाळचा तशी संसारांचा आमचो दिसपडो राय संसारांनी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुझी आमची पातकां बगोस आणि आमकां तांडण्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दयाकळ जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अवतरेकतेल्या आमकां उदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस गाव आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूं तिका एकोडान सांबाळ जावची येता राजवत चलयताय सासनांच्या सासताक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्मे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे हो जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ते शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोमी आत्मेन म्हजे भितर म्हाका पावना एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D42 पेज नंबर 71 D42 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, तुजे पवित्र वेदीर तान आमी घेतलां तें जेवण आमकां पवित्र करूं आनी बागेंत मारकून परगटलेल्या शिव वर्तनाच्या बाळतान आमकां गोट करूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात मी संपलें. देवाचे मुखार शेवटाक आमी गायन घेवया. F3 पेज नंबर 86. F3. San Francisco